2 नोव्हेंबर हो दीस ऑल सोल्स डे म्हूण पुराय संवसारांत मनयतात. ऑल सोल्स डे हो सेंट्स डे उपरांत जाता आनी ताका फेस्ट ऑफ ऑल सोल्स म्हणटात. क्रिस्तांवच्या परंपरे भितर फ्रेंच भिक्षूंनी ऑल सोल्स दीस लोकप्रिय केलो आनी आत्मांक उगडास करपा खातीर आनी तांचे खातीर मागणें करचें ह्या हेतान एक खाशेलो दीस थारायलो. ही थळावी परंपरा म्हूण सुरू जाली म्हूण फुडल्या शेंकड्यान ल्हव ल्हव पुराय क्रिस्तांवाच्या इगर्जेन पातळी. ह्या दिसा क्रिस्तांव भाव सिमेंत्रीन वचून आपल्या प्रिय व्यक्तीच्या थडग्याक भेट दितात. थडग्या भोंवतणी मेणवाती पेटयतात आनी वेगवेगळ्या फुलांनी सजोवन तांकां याद करून तांच्या पासत मागणें करतात. तशेंच पुराय सिमेत्रीक लायट्यो घालून उजवाड करतात. तांच्या आत्म्यांक शांती मेळची हे खातीर मागणें आनी चर्चेन 3 मिसां जातात. एक मीस आत्म्याच्या शांतते खातीर अपर्ण करून तांचें दूख उणें करपाक मदत जाता. तशेंच सांतिनेज वाठारांतल्या क्रिस्तांव भावांनी सिमेंत्रींत वचून आपल्या प्रिय व्यक्तींच्या थडग्याक सजोवन याद करून मागणें केलें. ऑल सोल्स डे म्हणजे सगळ्या संपलोल्या अंतरलोल्या भावां भयणी खातीर भेटयलेलो दीस आनी त्या खातीर हो दीस आमी पाळटना करीत भाशेन आमी भेटयता पवित्र मिसाची भेट ह्या मेल्ल्या भावांच्या आत्म्या पासत. पवित्र सोबेन अशें थारायलेलें आसा की आख्या पवित्र सोबेंत आख्या संवसारांत हो दीस आयज डे ऑफ द डिसीज्ड फेथफूल असो पाळचो म्हणून आनी त्या खातीर पाद्रींक यादनिकांक परवानगी पुर्यान दिल्या 3 मिसां भेटोवपाक आनी एक तांतले मीस करीत भाशेन आमी भेटयता सगल्या मेल्ल्या भाव भयणां खातीर. आनी कित्याक आमी भेटयता ह्यो आमचे भाव मेल्या भयणी मेल्या पयत्यो ते आजुनूय पुर्गतोरींत आसा. तांकां स्वर्ग राज्यांत सूख मेळूंक पावूंक जालें ना शकलें ना. त्या खातीर तांचे आत्मे नितोळ निर्मळ जावंक आनी तांकां पूर्ण भोगसणें मेळोंक देवाचें पवित्र सोबेन तांच्या आत्म्याक मिसाची भेट भेटोवची म्हूण अशें थारायलेलें आसा. त्या भायर आनिकूय अशें थारायलेलें आसा. आयच्या दिसा 2 तारखेर हो मेल्ल्यांचो दीस पाळटना भावार्थ्यांनी जी येता पळय ते तांणी सिमितेरीन वचूंक जाता आनी थंयसर मागणें करूंक जाय.